पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. जनरली ह्या स्टुडियो भितर राजकारणी चड दिसतात, पण केन्ना केन्ना अशी प्रसंग येतात की जेन्ना राजकारण्याक कुशीक दवरून आमकां दुसरी मनीस हाडपाक मेळटा. तेय बी हाडटना असो सरकारी अधिकारी केन्ना स्टुडियो भितर येनात. एक तर ते फाटी फुटी जातात, नाल्यार वर्सा एकदां बी म्हगेले भाग्य जर बरें आसत जाल्यार म्हाका सरकारी अधिकारीक स्टुडियो भितर आपोवपाक मेळटा. पण आज म्हाका दिसता ते भाग्य म्हजे कडेन आसा आनी आमचे बरोबर अशे सरकारी अधिकारी ह्या म्हजे मुखावेले कदेलाचेर बसल्यात. तुमी जर म्हाका विचारलें हू इज द न्यूज मेकर ऑफ फेब्रुवारी 2025 जाल्यार ही इज द न्यूज मेकर ऑफ फेब्रुवारी 2025. ते आमच्या पॉवर डिपार्टमेंटाचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर काशनाथ बाब शेटये. काशनाथ बाब, सुरवात सामके सादे प्रश्ना वयल्यान करता. तुमकां केंस्तांव करपाक आवडटा? ना, आमचें पळय, म्हाका कितें काम दिलां तें हांवें करपाचें न्हय. खंयचें काम दिलें जाल्यार हांव तें म्हज्या हातून फूल 100% दिवन काम करता. तुमी सामकी इनोसंटली सांगता म्हाका ही गजाल. हय, मागीर तें हांव काम करता तशेंच सांगपाचें न्हय सर. आनी कितें करपाक शकता हांव? कितें काम दिलें म्हाका खंयच्याय डिपार्टमेंटात सुद्दां, हांव आतां कोणी आयलो म्हजे कडेन, हांव ताका एंटायर गोंयान खंयी ताका कितेंय प्रॉब्लम आसल्यार हेल्प करता. कितें कनेक्शन जाय, कितें जाय, सगळें. दुसऱ्या डिपार्टमेंटान सुद्दां तांणी म्हजे कडेन कितें प्रॉब्लम हाडलें जाल्यार हांव वचून स्वता हेल्प करता. सो तशें यू आर अ गव्हर्मेंट सर्वंट सर. तुमी किंग बीन न्हय, तुमी पगार घेता. यू हॅव टू एक्ट दॅट वे एज अ सर्वंट. कोणी आयलो जाल्यार तुमी थंय कामाक लागून आसा, यू हॅव टू गिव युअर फूल टू दॅट पर्सन. म्हणून तो तुमकां सर्वंट म्हणून काम, तुमी तशें काम करा अशें म्हजें म्हणणें. तुमचें डिसेंबराक प्रमोशन जालें, मागीर तुमचेर ही जबाबदारी दिली. करेक्ट. आनी ताजे उपरांत तुमी गोंय हालयलें. कितें हालयलें इतलें सारकें? म्हाका तें जें काम दिलें तें हांवें केलें न्हय. कशें करपाचें तें सगळें हांवें रिसर्च केलो ताजेर. कितें केलें, कित्याक ते पयशे घेवंक ना अशें केलें. आनी एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक येवपाचें म्हणून हांवें तें स्टार्ट केलें काम. आतां जेन्ना हांव पळोवपाक गेलो तेन्ना थंय नांवां कोणाचीच नाशिल्लीं, एक 4-5 जाणांची सोडली जाल्यार. आनी म्हणून हांवें कितें केलें तें हांवें तांकां एक वॉर्निंग दिलें आनी तांकां सगळें लिगली करून दाखयलें. आतां ते कशें करतालो ते पद्दत हांवें ती नोटीस घातली पेपरार, तांकां सांगलें, तांकां दाखयलें. देन आय टूक परमिशन फ्रॉम द सुपिरियर. सगळ्यांक सांगलें, सगळ्यां कडल्यान परमिशन घेवन हांवें तें केलें. तुमी म्हणटात की तुमी डायरेक्ट कातर घेवन गेलना म्हणून. ना. कितें केलें तुमी? जनरली कितें जाता, एक्शन दिसता, त्या एक्शनीच्या पयलीं जी ब्युरोक्रेसी चलता पळय ती जनरली लोकांक दिसना. सो ती आज कळची म्हणून विचारता. तुमी डायरेक्ट कातर घेवन गेले काय ते कातर घेवन वचचे पयलीं तुमी आनी कितें तरी केलें, कागद केले? हांवें कागद बिगद सगळें केलें. 2015 एक नोटिफिकेशन आशिल्लें की तांणी तितले 800 रुपया, 1200 रुपया पोलाक पे करपाचे आनी 1 किलोमिटराक 12,000 पे करपाचे. त्या प्रमाणे हांवें सगळ्यांचे काडले. पळयत जाल्यार रिलायन्सान एकट्यानूच अरावंड 447.16 लॅक्स कितें पे केल्ले आनी तांणी बँक गॅरंटी. बाकी कोणेच अशें दिवंक ना आनी कांय करूंक ना. आनी दुसऱ्यांनी आडोवन सुद्दां तांणी कोर्टान घालून ते आडोवन दवरलेले, एक पयसो दिवंक ना. सो डिपार्टमेंटाक जेन्ना हे अरावंड हांवें सगळें कॅल्क्युलेट केलें तेन्ना आय थॉट दॅट अरावंड 100 crores हॅज टू बी कम विथ म्हणजे पेनल्टीज आनी कंपन्सेशन आनी बँक गॅरंटीज धरून. आनी ते कोणें करूंक ना म्हणून हांवें तें स्टार्ट केलें. सगळें केलें, दाखयलें सुपिरियरान म्हाका सांगलें यू गो हेड. आनी हांवें केलें. पयलीं तांकां नोटीस दिलें आनी खंयचे खंयचे पळय सामके डेंजरस पोल्स आशिल्ले किंवा काडपाचे पोल्स, त्या जाग्यार नवे स्ट्रीट लायट येताले, थंय हांवें ते पोल काडपाक लागून ते नोटीसी घातल्यो. हांवें अशें सरसकट काडूंक ना. जंय आमच्या ओल्ड पोल काडून रेल पोल्स आसात थंय आमी अंडरग्रावंड केला. आतां सगळे कडेन आमचो चिफान खूब तो काम करून तो ही इज टेकिंग अ गूड स्टेप आनी ताणें सगळें करून अंडरग्रावंड केला. ते अंडरग्रावंड करतना सुद्दां हे केबलवाल्यांक चान्स दिल्लो की तुमी या आनी ते अंडरग्रावंड तांचेय करपा जाताले बरोबर, बट दे हॅव नॉट डन. तांणी आमी तांकां इतल्या फाटी सांगलें तुमी आतां लेटेस्ट पॉलिसी पयली गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केली तेन्ना सुद्दां तांकां सांगलेलें तुमी अंडरग्रावंड करा. मागीर तांणी नोडल ऑफिसर हे ते करून 1/1/2025 ती पॉलिसी नोटिफाय जाल्या आनी ती
हेतून आयल्या आनी तांणी करपाचें आशिल्लें तांणी सगळे फॉर्मेलिटी कांयच करूंक ना. आमचे कडेन कोणाचें नांव हांवें मागीर जेन्ना कट केलें तेन्ना तांकां कोर्टान गेले ते म्हजेर स्टे हाडपाक. तेन्ना म्हाका हांची नांवां कळ्ळीं नवीं सगळीं इतलीं नांवां. इंटरनेट ऑपरेटर कितें 11 काय 12 आसा ते कांयच करना. ते फक्त काळे केबल काडटा. आमचे केबल आशिल्ले ब्लॅक. ते कट करपाक वता तांकां शॉक. ते खंयचो कट करतालो तेंच कळनाशिल्लो. वयर चडपाक मेळना ते रोल करून दवरल्या. सो हांवें थोडे पोल क्लियर करपाक गेले. ताणें मागीर ते ब्लॅकआउट केले सगळे. 26 पोल हांवें सकाळीं क्लियर केले. मागीर अरावंड मागीर उरलेले 43 सुमार जाल्ले. तातूंत हांवें ओल्ड पोल तातूंत ते GMC लागना काय लागना. हांणी फूल म्हाका धमकी दिली की आमी ब्लॅकआउट करतले. हांवें म्हणलें कर. हांवें ओल्ड पोल काडलेले आनी थंय नवे बिकॉज संजीत रॉड्रिगीसान म्हणलें ते बरें दिसना म्हणून ते नव्या हाजेर स्ट्रीट लायटार आनी नवे स्ट्रीट लायट आसा पळय तांकां फक्त बोल्ट आसा 4च. ते 2 नाल्यार 3 वायरी घेवं शकता. तांची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी तशी आसा. आनी सगळें अंडरग्रावंड जेन्ना आमी इतले कोटी रुपया खर्च करून करता तुमी अंडरग्रावंड व्हरा मरे. इतले कित्याक करून डक्ट गुजराताक पळय पुण्याक तांणी डक्ट कॉरिडोर्स केल्या. सगळे डक्टांतल्यान व्हरता. आतां तुमी इवन सिवेज लायन अंडरग्रावंड करता, लायटीचे करता, उदकाचे हें करपाक कितें जालां फक्त तुमचे केबल वयर. तुम्ही एक इम्पॉर्टंट पॉयंट सांगता. तुम्ही म्हणटा ज्या दीस ब्लॅकआउट जालो आणि ब्लॅकआउट जावन सगळो बोवाळ जालो खवदळ सारको सगळ्याक. कोणा इंटरनेट ना काय ना, हॉस्पिटलां डावन, RTO डावन, कलेक्टरेट डावन. ताजे खातीर काशिनाथ शेट्टी जबाबदार नाशिल्लो. तांणी कितें केलें बरी आयडिया काडली. तांणी कितें केलें ते जाणा आशिल्ले की अशें ब्लॅकआउट त्या निमित्तान जर ब्लॅकआउट करत जाल्यार हांव गेलो की तांकां दुसरो काय ऑफिसर कोण हें करपाचें नाशिल्लें. बिकॉज तांकां हांवें पयलीं सांगलेलें तूं म्हाका काड नाल्यार ते हांव आय वील नॉट स्टॉप म्हणून. म्हाका काडल्या उपरांत सगळे परते कशे आयले तर म्हाका 7 काय 7:30 ऑर्डर दिल्या. 8 सगळे परते आसा तशें सगळे कनेक्शनां. एक 10-12 कितें तरी सोडली जाल्यार आमकां खबर आसा न्ही GMCचें करप ना, कोणाचें करप ना. तांकां टायम दिवप. आमी सगळ्यांक टायम दिल्लो. परत पेपरार घातलेले 3 दीस 30 दिसाचो टायम दिल्लो तरी तांणी ही स्टायल ब्लॅकमेलिंग स्टायल केली. फाल्यां म्हजें अशें म्हणणें आसा तुमी जे आतां ते BSNLान फूल फ्रँचायसी काडून तांच्या हातान दिल्या. सगळ्यांनी तांच्या हातान. तांणी मॉनोपॉली केलें आनी बंद केलें तुमचें. तर तुमी करता कितें? तुमचे कडेन सेकंड ओपिनियनूच ना. भारत नेट म्हणून इतले 65,000 तुमी क्रोर्सान करूंक सोदता. ते तुमी 2007 जे सांगलेले सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक कनेक्टिविटी करा तेय तुमी करूंक ना. तुमची तांचेर अवलंबून रावपाचें न्ही फाल्यां कितें जालें जाल्यार. काशिनाथ बाब तुम्ही म्हणटा त्या दीस जाल्या त्या ब्लॅकआउटाक तुमी जबाबदारच नाशिल्ले म्हणून. सर पळय हांव कित्यानूच जबाबदार हातून ना. कित्याक तुमकां सांगता हांवें हे 43 पोन्ने जे काडल्या पळय तांकां कनेक्शनां एक 4-5 आसतली. GMC तुमकां लागून ब्लॅकआउट जालो ना. कलेक्टरेट तुमकां लागून ब्लॅकआउट जालो. कलेक्टराचे 1-2 कनेक्शनां गेले आसतली. बाकीच्यांची सगळी कशी अशी इतले कितले हे आसात आनी वयल्यान वेल्ल्यान कनेक्ट आमी सगळी तोडूंक ना. आमी थोडे सकयले बंचीस आहात तेच क्लियर केल्या. ते कशें जातले सगळे मुद्दम केलें. कोणे मुद्दम केले? आमी मुद्दम करू. तुम्ही म्हणटात की ताणी मुद्दम केले. 100% ताणी मुद्दम केले आनी दे सॉर्ट इट दॅट इट वॉज. मागीर हांव वतकूच कशें जालें सर 7:30-8 म्हणल्यार सगळे क्लियर. कशें तर ते 8 जॉईन केल्यो वायरी. तांकां बरे ऑफिसर म्हणजे दे शूड नॉट हॅव डन इट. पण तुमच्या सरकारान तुमकां सपोर्ट केलो ना न्ही. पळय काडले न्ही तुमकां त्या हाजे वयल्यान नोडल ऑफिसर म्हणून. पळय सर म्हजें काम कितें काम दिलां तें करपाचें. बाकीचें तांच्या हातान आसता. कितें करप ना करप तें तांच्या हातान. म्हजें हांवें केलें. आतां फुडें नवे ऑफिसर फॉलोअप करतले नाल्यार आय वील सी दॅट दे फॉलो इट अप. कारण डिपार्टमेंट तुमचोच न्ही तो. हय वी वील फॉलो इट अप. आमी करून घेतलेत न्ही ते खंयच्यान तरी. नाल्यार म्हाका सुद्दां आतां तो नोडल दुसरो ऑफिसर ते पोल्स आसा पळय ते प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट आनी सिव्हील इंजिनियर हांवूच. स्टेबिलिटी आनी ते म्हजेच कडेन येतले सर्वेक परते. दे आर रिलायींग ऑन मी ओनली. म्हाका तसो काडला म्हणजे कळना. हय ना तातूंत म्हाका तांच्यांनी हें दिलां आनी ते म्हाकाच कन्सल्ट करतले न्ही फाल्यां. म्हाका मुद्दम ही गजाल विचारपाक जाय. हांव कित्याक हें विचारता कारण लोकांक कळची म्हणून. तुमी 2015 सावन हें उरलं म्हण उल्लेख केलो. हय जबाबदार डिपार्टमेंटच न्ही. करेक्ट. कोणे ना सांगला? 15 सावन 25 मेरेन कांयच करप ना आनी अकस्मात हाडून ते येदी व्हडले बिल दिवप हें कितें? एब्सोल्युटली रॉंग. हांव सांगता तुमकां. पूण हांव करता न्ही रिकवर. डिपार्टमेंटाचो पयसो रिकवर करपा न्ही. म्हाका तुवें केन्ना दिला? म्हाका तुवें 26 डिसेंबर 2024 हातान हाडून दिला. सो म्हाका ते फाटले रिकवर करचे पडले. कोणें करूंक ना ते हांव कसो रिस्पॉन्सिबल? पूण ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल हांव कसो? डिपार्टमेंटाचे म्हणून हांव ते रिकवर करता न्ही एरियाज म्हणून. सर तूं म्हाका एरियाज रिकवर करपाक दी न्ही हांव करता. आतां ते पूण कारभार चुकीचो न्ही.
कारभार चुकीचो काय कितें हांव दुसऱ्यांचेर कशें उलोवंक शकता सर. म्हाका जें काम दिलें आनी म्हाका दिसलें तें फाटलें कलेक्ट करूंक ना आनी हें करूंक ना हांवें केलें. आतां म्हाका कुशीक काडलो तें हांव कितें फुडलें कशें उलयतलो आनी तें कितें उलयतलो. तुम्ही बरें आहा, फाटली उलयना म्हणटात, फुडली उलयना म्हणटात, इतलेंच उलयता म्हणटा म्हाका. अरे सर पळय, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हजे कडल्यान करूंक जाय तें म्हाका कसलें काम दिलें तें केलें. फुडलें आनी कितें दितलें तें म्हाका कसलीं कामां दिता ती हांव करतलों. म्हाका ती मागीर कसलीय कामां दिना ताणें. म्हजें काम हांव पगार घेता, हांवें करूंकूच जाय. म्हाका दुसऱ्या डिपार्टमेंटान सुद्दां काम दिलें हांव करतलों त्याच हेतून. खंयचेंय काम दी म्हाका, हांव आय विल डू. म्हजें म्हणणें गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा तांणी डिपार्टमेंटाचें सारकें काम करचें, कोणाकूय हेल्प करचें. आनी सुशेगाद तुमी म्हणटा सुशेगाद बसले, अरे तो सुशेगाद बसलो, काम केलें दोनी जायना न्ही सर. तुमी काम करपा जाय सगळ्यांनी. हांवें कित्याक विचारता काशनाथ बाब, कारण एक इम्पॉर्टंट मुद्दो आहा तो म्हळ्यार सरकाराच्या एसेट्सांचो. करेक्ट. आनी सरकाराचे एसेट्स हे लोकांचे एसेट्स, करेक्ट. जनतेचे एसेट्स. करेक्ट. ज्या तरेन, आनी तातूंत भितर लायटीचे खांबे अत्यंत म्हत्वाचे एसेट. करेक्ट. आमी एक दीस दिसाक 2-4 वरां उदक आयल्या जगतात. 2-4 वरां तातूंत लायट बिलांनी तुका आमी स्ट्रीट लायट, हांव तुका स्ट्रीट सांगता, बिलांनी तुमकां ते स्ट्रीट लायट घालतात. हांव ना म्हणना, हांव खरें उलोवपी. तुजे ते जर हाडलेले जाल्यार ते स्ट्रीट लायटाचे काडून तांचेर घालपा जाताले. म्हजें म्हणणें ते स्ट्रीट लायट यूज करता ते आय हॅव प्रपोज दॅट वी वील सी दॅट गव्हर्मेंटाचे कशें आमी ते लोकांकूय हेल्प कर. म्हजें काम दोनी लोकांवेलो भार कमी जाता जातालो. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. आतां सुद्दां आमी पळय, आमी ते अजुनूय म्हजो चीफ इंजिनियर इज व्हेरी गुड. म्हाका गॅरंटी आसा तो ते वसूल कशें नाल्यार कशें करून हाडटले, नाल्यार आमी बाय लँड रेव्हेन्यू कोर्ट ते वसूल करून हाडटले. पण वसूल करतलेच. आतां वी वील स्टार्ट दॅट प्रोसेस, वी वील टेक इट टू द लॉजिकल एंड. ते आमी तुमकां आसा, आनी ते आर टेकिंग माय असिस्टन्स ऑल्सो, बोथ ऑफिसर्स. म्हाका मुद्दम विचारपाक, सरकाराच्या एसेट्सांच्या बाबतींत तुमकां खूब घाळपण चल्लें अशें दिसना? हांव तुमच्याच डिपार्टमेंटाचें म्हणना, आतां तुमी एक फक्त सरकारी अधिकारी न्ही, तुमी एक एक्टिविस्टूय बी. ज्या तरेन एका सरकारी अधिकाऱ्याची वृत्ती आसता सरकाराच्या एसेट्सां कडेन पळोवपाची, सरकार म्हळ्यार कोण तरी एक जाका कोण वाली ना, आनी आज हो येता फाल्यां तो येता, ही चुकीची न्ही काशनाथ बाब? करेक्ट. आतां तुमकां खबर नासतलें, हांव आतां तुमकां ही सांगता, हें तूं म्हजें फर्स्ट काम न्हय हें. हय. हाज्या पयलीं हांवें एक बरें व्हडलें काम केलां. बाकीच्या ऑफिसरां मदीं ही तळमळ कित्याक दिसना सरकाराची एसेट्स प्रोटेक्ट करपाची? सत्य हांव तुमकां कशें सांगू, हांव तेंच म्हणटा न्ही, सगळ्यांनी कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार म्हाका आय कॅन कम विथ देम ऑल्सो एंड हेल्प देम. तांकां कोण भिता आसतले बीन आनी कितें आसतलें तांचो प्रॉब्लम, ते हांव तुमकां कशें सांगू शकता? काय तळमळ ना? तळमळ म्हणजे आसूंकूच जाय. कित्याक आमची तुवें चिंतूंक जाय ती तुजी घरांतली प्रॉपर्टी कशी, ती गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी म्हणजे सगळ्यांची न्ही. मागीर ते एनक्रोचमेंट जावन सगळें करून मागीर कोणी खंय घरां बांदता कितें जाता. सो दॅट शूड बी स्टॉप्ड अशें म्हाका दिसता. आनी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी शूड बी प्रोटेक्टेड. आतां सुद्दां टुडे आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट आय सॉ दॅट डेमोलिशन करून एक प्रॉपर्टी आनी IT डिपार्टमेंटाची आज सेव केल्या तांणी. दे हॅव स्टार्टेड. आतां हांवें स्टार्ट केला, तांणी स्टार्ट केला अशें म्हाका दिसता. पणजे आतां मुद्दम विचार, बिफोर वी गो टू द सेकंड इश्यू, बट पणजे एकोडेच्यान चल्लं स्मार्ट सिटीचें काम. थंय अंडरग्रावंड गजाली सगळ्यो जाग्यार नात. सो फाल्यां समजा कोणाक जर अंडरग्रावंड करपाक जाय, कशें करपाचें दोनी गजाली? ते तेन्नाच करूंक जाय आशिल्लें. ते बरोबर सगळें सिंक्रनायज करूंक जाय. मागीर केलें जाल्यार परते तेय तुमगे डिपार्टमेंट एकामेका कडेन काम करना. ते आतां सगळें तांणी एज पर माय नॉलेज आमकां स्मार्ट सिटीज सगळें करताले, आमी कांय करना. ते आमचे डिपार्टमेंट सुद्दां तेच कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी तेच घालतात, आमी तांकां असिस्ट करतात. सगळें तांचेच आसता बाकीचे. सो दे डू इट दॅट वे. दे हॅव डन वॉट दे हॅव डन, आय डोंट नो. ते आनी हांच्यांनी ताजे कडल्यान कॉरिडोर्स, डक्ट कॉरिडोर्स करून घेवपाचे. तांणी थोडे कितें लागता ते करून घेवपाचे, किंवा तांकां पोल जाय ते तांकां फ्री घालपाक मेळटा सांगत जाल्यार परमिशनां. बट दे डोंट वॉन्ट टू डू अशें म्हाका दिसता. कारण हे अशेंच चलत आयलां. पयलीं कितले, आतां तूं 2015 म्हणटालो, कित्याक तांणी केबल कॉरिडोराक एप्लाय करूंक ना किंवा करूंक ना? तांणी ते फॉलोअप करूंक जाय न्ही. ज्या दिसा कट करता त्या दिसा धांवतात. हय. आनी तुमकां आतां दुसरें तुमी सामकें कोट्यांनी रुपयांची बिल व्हरून अकस्मात दिता न्ही तांकां. अरे पूण ते म्हाका म्हणपा लागले आमी सगळे लोकल्स. तांणी जो आर्ग्युमेंट घालो, तुमी लोकल्साच्याच बिझनेसाचे हावळ हाडटा म्हणून. अरे तुमकां आमी बील दिता सर, म्हयन्यांक दिता, ना जाल्यार तुज्या घरा कडेन वचून कट करता हांव. तेन्ना कोण सीक आसा कांय पळयना, ते गव्हर्मेंटाक येनावळ येताच. आमी तेन्ना पळयना तशी तांणी चिंतपाक जाय. आमचे डिपार्टमेंट लोकांक जे आमी तांचे पयशे काडून लोकांक दिवंक जाय न्हय. लोकांक बेनिफीट जावपा जाय ताजो. लोकल बिझनेसाक इम्पॅक्ट जातलो म्हणजे 10 वर्सां पेच करप ना. आतां तुका आमी लायट दिता सर, तुवें म्हणलें आमच्या घरा कडेन कोण बरें ना, 1 म्हयनो आमी वगैरे रावतले, फुडल्या म्हयन्याक कट करतले. ते कशें तर तेन्ना तुका असलें लागना न्ही. बिझनस म्हणजे कितें, तूं आमकां खा खातलो.
तू जीएसटी दिता बरें तो म्हणपाक लागलो एकटो आमी इतलो पे जीएसटी कोण दिता हांव दिता ताका गव्हर्मेंटाक तो ताका कांयच दिना तो भायल्या भायर आपले 400 रुपया काडटा 800 रुपया काडटा 1000 रुपया काडटा जीएसटी ताका डायरेक्ट वता गव्हर्मेंटाक तो आमकां फायदो करना थोड्यांचे रजिस्टरूच ना फक्त केबल घातल्या नांवां घेना डायरेक्ट दिता ते केबल घालून दवरलेले आसा आतां पणजे पाट्या वयल्यान बाजारान केबल घातला तो जर मदीं कट करत वो दुसरे दिसा नवो केबल थंयच्यान वता कोणाचे कलर कोड ना काय कसो कळपाचो कोणाच्या गळ्याक लागलो आतां म्हापशा 4 हे आशिल्ले पोल्स ताका ते सगळे सर्क्युलेट केल्ले ते पोल सगळे एक ओडून आयना फुडें तो सगळे पोल आयलो एकट्याच्या तकलेर पडलो तो हेल्मेट आनी ताका तो आमचे कडेन पयशे मागूंक येता तातूंत इंडमेनिटी बॉन्ड्स बीन आसा तातूंत तुवें ते बँक गॅरंटी आनी हें घालूंक जाय 20 लाख तो मेलो जाल्यार 20 लाख आमी ताका दितले ते कांयच ना प्रोविजन दोन्ही सायडीच्यान कांयच जालें ना तुमच्याय सायडीच्यान जालें ना तांच्याय सायडीच्यान म्हणून हांव स्टार्ट केल्लें न्ही फॉलोअप तरी करतालो हांव आनी मुखार वतले म्हणटा तुमी जरी नोडल ऑफिसर म्हणून तुमकां काडले तरी हे मुखार वतले म्हणटा हांव सर फॉलो करता आनी दे हॅव डन म्हणजे आमी मिटींग घेवन आमी ते करतात चीफ आमचो आसा पळय ही इज व्हेरी हे ताणें सांगलें पयशे वसूल करून घेवपाचेच म्हणून आनी आमी करतलेच अंडरग्रावंडूय आमी करपाक आतां स्टार्ट करता ताणें नोटीस बिटीस इश्यू करता म्हणून सांगलें वी वील डू दॅट मागीर तुमी दुसरे एसेटाचेर वास्को पावले आनी थंय तर तुमच्या आमदारा बरोबरच पेटले कितें हें दुसरी केस्तांव दुसरें म्हणजे सर कितें आशिल्लें अशें एक 500 मिटराचें कंपाऊंड आहा तातूंत एक पयलो आसा पळय तो सकयल एकट्यान फोडला आनी आपल्याक वाट केल्या दुसरो आसा ते देवळाक एकट्यान थंयच्यानूच 10 मिटरां हांगासरल्यान 10 मिटर फोडला दुसरी वाट केल्या थंयच्यान 10 मिटर फोडला तिसरी वाट केल्या आनी थंयच्यान 20 मिटर फोडला चवथी वाट केल्या 4 वाट तुमकां फाटल्यान वाट आसा न्हय एक वाट दवरया नाल्यार 2 वाटो तुवें एग्री जालो तुवें कितें सांगलें इन्स्पेक्शन हांव म्हणलें कितें तुका कितें सांगलें तूं म्हाका 1 2 3 4 खंयचें बंद करपाचें सांग तूं म्हाका सांगत ना सो हांवें एक तरी बंद करुया म्हणून पयलो आयलो आनी हांवें तुका सांगलें बाबा सर हांव एक बंद करता तुमचें कितें तूं म्हज्या चिफान म्हाका काम दिलां न्हय हांवें सुपिरियरा कडेन सांगलां तुमी चिफाक करा नाल्यार आमच्या पावर मिनिस्टराक करा किंवा चीफ मिनिस्टराक आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें कामां करता न्हय बंद करुया म्हणून कित्याक भितर चोरी जाता हें जाता तूं म्हणटा जायना ओके डन पण आमकां हें बंद करपाक बरें तुजें काम कितें तूं ऑर्डिनन्स हाड नाल्यार कोर्टांतल्यान हें हाड आनी आमकां सांग घातला म्हणून तशें जायना न्हय आमी आपणें एसेंब्लीन घातला तशें जायना सर यू हॅव टू डू समथींग फॉर दॅट नाल्यार आमची प्रॉपर्टी गेली न्हय अशें म्हजें म्हणणें ट्रेसपास जाता तूं जाणा कशें ट्रेसपास बीन जातात थंय तुमच्या तोंडाक तोंड लागलें हय कित्याक लागलें हाड आयलो म्हणून यू आर फिलिंग दॅट यू आर डुईंग अ प्रॉपर ड्युटी करेक्ट अँड समबडी ऑब्स्ट्रक्टेड यू फ्रॉम डुईंग द ड्युटी करेक्ट आतां थंय 2 बायलां आशिल्ले असिस्टंट इंजिनियर आमचे मनीषा राज्याध्यक्ष आनी ते जेई आशिल्ले ते बायल मनीस दिवया दोगूय आशिल्ले आनी आमचे आनी एक 10-12 लोक आशिल्ले सगळे आशिल्ले आनी वी वर डुईंग अवर जॉब तुजें कितें काम सर आमच्या प्रॉपर्टीन आमी काम करता तुजें कितें तुका जर दिसलें यू रिंग माय सुपिरियर्स टेल देम बाबा हो म्हाका सुपिरियरान काम दिलां हांवें तुका कितें सांगलें बाबा चिफाक सांग आतां तो जर हांव काम करना म्हाका चीफ विचारतलो बाबा तुका आपणें काम दिल्लें तुवें कित्याक करूंक ना ताणें जर ताका सांगलेलें हांवें ताका सांगलें तूं सांग आनी हांवें कांय करूंकूच ना न्ही म्हाजें आमचें वी आर 24 आवर्स गव्हर्मेंट सर्वंट्स 20 केन्नाय आमकां रातची तुमकां लायट ना जाल्यार हांवें तुका घरा येवन दे तूं मानता इट इज अ एसेन्शियल सर्वीस एब्सोल्युटली तूं म्हाका विचारूं शकना 8 कित्याक आयला म्हज्याच प्रॉपर्टीन तरी कोणूच विचारूं शकना तूं 8 कित्याक आयला आनी 10 कित्याक आयला ते आमी सगळे केन्नाय वचून आमची कामां करता 2दा पयलीं तांणी ट्राय केलें एटेम्प्ट केल्लें हांच्यांनी तांकां तुमी अडयले पूण हांव गेलो न्ही थंय तुका कितें बरें थंय 2 हांवें PSI आशिल्ले थंय आनी बाकीचे पुलिसूय आहा कितें प्रॉब्लम आशिल्लो तूं तांकां सांगपाचें म्हाका अडय म्हणून नाल्यार तुजे कडेन जर बरो ना तुवें दाखोवपाचें न्ही सर यू कॅनॉट डू इट बरें ट्रेसपासर ते बाकीचे लोक बरे आसात ते कोण ते थंयचे बायला तूं हे गुंडा बिंडा 2-3 जाण थंय कोण आमकां दादागिरी तो म्हाका आतां पुडटलो हे करतलो अरे तूं कोण हांव तुका वळखत ना हांवें ताका विचारलें तूं हांगाचो ना म्हणटा तो आपूण सपोर्टाक आयला हें कितें दीस वॉज नॉट यू कॅनॉट ट्रेसपास इन टू माय प्रॉपर्टीज हांव तांकां तेंच सांगलें तूं दुसऱ्यांक हाडून फोन करून 10 जाणांक हाडून ट्रेसपास करूं शकना थंयचे कोण लोक आहा तांचे तुका जाय न्ही सर हांवें तांकां सांगलें तूं ताका ऑर्डिनन्स काड आनी वाट दी कित्याक दिवंक ना तुम्ही म्हणटा आतां तुमी ताजेर पुलीस कंप्लेन फायल केली ताणें तुमचेर फायल केल्या करूं ताणें म्हाका सांगलें ती कितें गाडी हांवें वापरल्या ती गव्हर्मेंटाची गाडी तेजें सगळें डॉक्युमेंटेशन आहा टेक्निकल सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ES सगळें आसा आमचे कडेन पयलीं चॅक करपाचें न्हय म्हजे कडेन सगळें डॉक्युमेंटेशन आहा कॅमेरा लायल्या शिवाय पळय सर
इवन तूं आतां सगळ्याक आमच्या ऑफिसांनी कॅमेरा कित्याक फाल्यां कोणी तुजेर एलिगेशन घालना कित्याक कॅमेरा व्हेला आतां ती बायल मनीस समज 8.35 मिनटाक हांवें तिका दुखल्ली म्हणलें थंय म्हजे कडेन व्हिडिओ 8.35 मिनटाक हांव खंय आहा तो कंटिन्युअस व्हिडिओ दवरलो म्हणून म्हाका चान्स आतां आय एम सेंडींग हिम अ डिफेमेशन नोटीस फाल्यां धाडटा तुका कळटलें डिफेमेशन ताणें म्हाका कितें कितें म्हणलां ताणें ही हॅज टू आन्सर इट हांवें ताका तशें आय वॉज डुईंग अ गव्हर्मेंट ड्युटी सर ही वॉज नॉट डुईंग ही ट्रेसपास्ड इनटू माय प्रॉपर्टी आय हॅव रिस्पेक्टेड हिम एज अ MLA आय हॅव रिस्पेक्टेड हिम एज अ MLA ताका जर करूंक जाय ताणें म्हज्या सुपिरियरा कडेन उलोवंक जाय म्हज्या प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करपाक येना ही इज नॉट युजींग दॅट रोड म्हजें सिंपल म्हणणें आनी हांवें ताका रिस्पेक्ट दिवन ताका सांगलां बाबा तूं अशें तूं म्हज्या सुपिरियरा कडेन उलय म्हजें काम सारकें न्हय म्हजें कितें चुकलें तातूंत बरें म्हजी प्रॉपर्टी हांव प्रोटेक्ट करता तुका नाका तूं ऑर्डिनन्स घेवन यो कोर्टांतल्यान ऑर्डर घेवन यो ना बाबा हांव चलता वता तूं स्वता येवन हाडप इज नॉट करेक्ट न्ही सर हे कितें वोट बँक पॉलिटिक्स ते आतां हांव कशें सांगतलो तुमकां ती प्रॉपर्टीज आहा सकयले आसा पळय ते बार बीर तुमी पळया येवन अशें ल्हान ल्हान हे एक दोन तुवेंनूच सांगलें 2 बंद कर तूं इन्स्पेक्शन म्हणटा तूं गरज ना तूं म्हाका सांग हें बंद कर नाका हें बंद कर करता 4 तूं खंयचेच सांगना आनी 4 बंद कर नाका म्हणटा कशें जातलें सर ताणेंच सांगलें 2 बंद करुया इन्स्पेक्शन आयलें तूं सांग बाबा 1 2 3 4 एकूच बंद करतालो न्हय 4 काय करनाशिल्लो एक करताले आमी थंय म्हजो स्टोर येता आतां म्हाका 12 लाखाचें एक टेंडर आहा एक 8 लाखाचें टेंडर ते कोण दितलो लॉसीस म्हाका ते हांव तांचेर घालतलो आतां तांचेर घालतलो तुमी आतां ते हांवें घातल्या खंयसीन तांचेर म्हणजे लॉस जाला तो तांणी दिवंक जाय आतां आमकां गव्हर्मेंटाक कोणें केला ताणें लॉस तुम्ही तांचे कडच्यान रिकवर करतले तशें आसा BNSन तुम्ही करतले आमी रिकवर करतले कोणा कडले आतां ताका आमी नो कोणें पळय दिल्या आतां बरें जालें की म्हाका ते लेटरां तांणी दिल्या तांचो म्हाका नांव आनी एड्रेस मेळ्ळें आतां म्हाका तांकां दिवंक जाय नाल्यार परते RNCन तांचे कडल्यान रिकवर करतलो करतलेच आनी आमदाराक डिफेमेशन नोटीस धाडटलोच आनी तुमचेर केस घालती घालूं म्हजेर फटिंगाच्यो केसी घातल्यार हांव भिना हांव गव्हर्मेंट सर्वंट आय वील फायट माय केसीस म्हाका कोर्टाक खंय आदवोगाद लागना कोण लागना हांव वतलो झगडटलो पूण हांव अशें असत्याक भिवचो ना हांव सत्यान गेला आनी सत्याक झगडला आनी एज अ डिपार्टमेंटान गेला हांव पयजे स्वताच्या कामाक वचून म्हाका तांणी धाडला टू ओवरलूक दॅट म्हजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा तुका कितें जाय गडबडीन करप नासता तूं फाल्यां आन्सर दी म्हाका तुका म्हजी गाडी दिसली ती गव्हर्मेंटान दिल्या ती गव्हर्मेंटाचे प्रोसिजर फॉलो करून दिल्या ताजेर क्रिमिनल केस जायना कॅमेरा कित्याक हाडल्या कोणी बायल आमचेर एलिगेशन करताले बरें आनी 4 कॅमेराज आसात थंय आनी तीन सगळ्यांनी कॅमेरा दवरून आमी केला आमी काय कोणाच्या प्रॉपर्टीन वचूंक ना ते आमच्या प्रॉपर्टीन भितर आयल्या वाट वापरता मरे वाट वापरा भितर येवन बसूं नाका न्हिदूं नाका ताजेर न्हिदल्यात ते आमचे कडेन कॅमेराज आसात सगळे आनी तुमी कंप्लेन केल्या त्या कंप्लेनीचें कांयच जालें ना जाल्यार आय वील गो अंडर 156 न्ही हांव फॉलो करता न्ही तुमी जाणा हांव सगळे फॉलोअप केल्ले हय हांव खंयचीच केस अशी सोडना माय केसीस गो टील सुप्रीम कोर्ट सामकें आनी हांव लॉजिकल तुमी अशी उलयता आनी मागीर ते म्हणटात काशिनाथ गव्हर्मेंट सर्वंट कमी दिसता आनी एक्टिविस्ट चड दिसता म्हण एक्टिविस्टाचे म्हजे कडेन परमिशन आहा डिपार्टमेंटाचे तुवें ताणें विचारलें म्हाका ताणें जर मागलेलें हांव दिवपाचो विसान कसली परमिशन म्हाका ताणें म्हाका सांगलां यू कॅन डू एक्टिविजम पण आमच्या डिपार्टमेंटाक आनी हाका पयशे घेवपा येना आनी डिपार्टमेंटाक आनी आमी स्टॉप म्हणटा तेन्ना स्टॉप करप ते हांवें घेतलेलें आहा इन रायटिंग आहा हांव सगळें केलां न्ही पूण हांव एक्टिविजम थंय नाशिल्लो हांव आशिल्लो एज अ ते गव्हर्मेंट म्हणटात की तुमी थंय एक्टिविस्ट कशे वागले म्हणून सर तुमकां दिसता तुमी पळयलां न्ही म्हाका एक्टिविस्ट म्हणजे कितें आमच्या ड्युटी आसा तशेंच काम करतलो न्ही तुमकां दिसलो हांव एक्टिविस्ट कसो हांव म्हजें काम करतालो मरे थंय आनी कितें आसा काय आमदारांक संवय ना सरकारी अधिकारी अशे तांचे कडेन उलोवपाची सर ते हांव कांय ना आतां पळय सरकार कोणाचो ताजोच पावर मिनिस्टर तांचो चीफ मिनिस्टरूय तांचो ही चिफूय आमचो तांचो तांकां ताणें एकट्याक कोणाक सांगला जाल्यार इट वूड हॅव डन ना न्हय म्हाका जर थंय करनाका म्हणलें हांव येतलो आशिल्लो परतो म्हणजे वी हॅड इन्फॉर्मड एवरीवन हें तुमी मानता आनी आमी काम सारकें गव्हर्मेंटाच्याच पद्दतीन केलां आतां बेगीन केलें म्हणून हें कितें नवें ना आनी नाटक रातचें आमी केबल जॉयंट मारता म्हणून सर तुका लायट ना जाल्यार 12 1 येवन मारता तुज्या घरा कडेन लायट तूं आमकां फोनार फोन मारता 12:30 12 1 11 केन्ना वचून आमी तेन्नाच काम करूंक जाय आमी लेट करपाक शकना आमी काम करता बरें हांवें कोणें करूंक ना हें मानता पयलीं कोणें करूंक ना म्हाका दिलें हांवें केलें म्हणून म्हाका दिलें न्ही ताणें काम करूंक जाय म्हणून कोणें तरी हें बेश्टो कोण वचून करचो ना इतलें हें करून म्हाका लास्ट प्रश्न काशिनाथ सांगात खूब जाणांचे
सोशल मिडियाचेर रिएक्शन आयलें हे दोन सामके फटाफट सामके धडाकेबाज तुमचे इन्सिडंट जातकीर की आमकां अपेक्षा आसा की बाकीच्याय सरकारी अधिकाऱ्यांनी अशीच धडाडी दाखोवची म्हणून. म्हजें म्हणणें सर अशें की हय. गव्हर्मेंट सर्वंटांनी सगळ्यांक हेल्प करचें, धडाडीचेच न्हय पण हेल्प करचें. कोणी आयलो जाल्यार बाबा ताजें काम करून दिवचें आनी आपलें काम सारकें. आतां पळय आमचे इतले पयशे बिशे वेस्ट जाता ते करचे न्हय. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज प्रोटेक्ट करचे, आपलें घर कशें पळोवपाचें, साफ हें करपाचें, अशें करपाचें. आणि खरेंच आमची घर कशें न्ही तें, Correct. सरकाराची प्रॉपर्टी Correct. ही जनतेची एसेट न्ही ती. करेक्ट. आतां आमी 3 बिल्डिंगो बांदतात. एक बिचोली बिल्डिंग हांवें सगळें हांव स्वता वता हातून म्युन्सिपाल्टीन, थंय हांव तांचे कितें ते पयशे भरता, टावन प्लॅन हांव फायल सेक्रेटरिएटान व्हरता, चीफ मिनिस्टर सगळी सायनी मारता, रोकडे दिता, फायनान्स मिनिस्टर दिता, सगळ्यांचे सारके फॉलोअप करून हांव बेगीन कामां करता. नाल्यार त्याच एक वर्स वतले ते कामाक. ते हांव एका म्हयन्या भितर करून हाडटा. आतां हांवें फाल्यां म्हाका 95 lakhs भरपा जाय. आमची नवी बिल्डिंग येता म्हापसा. आय विल पे दॅट टुमारो टू हो आमचो तुम्ही म्हणटात म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सील. सर आमकां पयशे सुटनात, आमकांय पे करचे पडटा, टावन प्लॅनिंगाक पे करचे पडटा, NGPDA, आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक पे करता आमचे पयशे. म्हाका एकच सांगात, तुमी म्हणटात फायनल मुगेलें, हरशींच्या गजालीक वर्स लागता. हय ते जर इंटरेस्ट घेवन काम केलें म्हयन्या भितर जावपाक शकता. जाताच. हांव आतां म्हजी फायल करनात. करना. म्हजी फायल जर चिफान केली जाल्यार हांव ती सेक्रेटरिएटान खंय वचपाची, Correct. थंय वचून हांव स्वता फॉलोअप करता स्वता हय. आनी ते करून हाडटा. तुमी जर केले तळमळीन जर काम केलें, हय. एक तुजें वर्स घर लागपी म्हणून गजाल तुजें एक म्हयन्या जातलें. भितर जावपाक जावपाक शकता. शकता. खंयची कामां हय. ती वर्साची वर्सां उरली की मागीर ताजो पयशे वाडटा. आतां टेंडर ते उरले जाल्यार तेजे टेंडराचे वाडटले, मागीर ते डबल जातले. कोणाक लॉस? सरकाराक लॉस. बरोबर. सो दॅट इज ऑल्सो टू बी. मागीर ते ऑडिट ऑब्जेक्शन्स एब्सोल्युटली. हांव इतल्याचेर थांबता आनी ह्या मुद्द्याचेर इतल्याच कारणा खातीर थांबता कारण आमची एक कोंकणी भितर एक सामको प्रचलीत एक वाक्य आसा की फावटी मारपा लायता म्हणून. आमकां काशिनाथ बाबान एक बऱ्यो गजाली सांगल्यो की फावटी मारपाची जी जबाबदारी आसा ती सरकारी अधिकाऱ्यांची. सो दॅट एक वर्सान जावपाचें काम ते एक म्हयन्या भितर जातलें. जनतेक फावटी मारपा लावप हें सरकारी कर्मचाऱ्यांचें काम न्ही. बरोबर. करेक्ट. सारकें. एब्सोल्युटली करेक्ट. जर सरकारी कर्मचारी जर फावटी मारपा लागले, जनतेक फावटी मारची पडची नात. आतां हें तांचे प्रमोशन जातकीर जो धडाको लायला तो जर पळयलो जाल्यार हातूंतल्यान खूब जाणांक धडे घेवपाक मेळटात. ते कितले जाण शिकतले ते पळोवया. पण तुमचे 2 धडाके जाले, फुडलो धडाको कसलो ते बी आतां सांगतले काय आमी वाट पळोवपाची? ना वाट पळोवपाची. हांव इतल्याचेर थांबता. ते सस्पेन्सीस आसूं पण काशिनाथ बाब हांवें जशें सांगलें सुरवातीक, जनरली सरकारी अधिकारी येनात पण तुमी आयले आनी सदां भशेन सामके मेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.